सत्तरींतल्यान गोंयांत एंट्री मारपी म्हादय अंदू गिमाच्या सुरवातीकूच आटली. पातळी सामकीच पडिल्ल्यान WRDन शेतां भाटां कुळागरां खातीर सुरू केल्ली शिंपणावळ स्किमूय पडली. म्हादय न्हंयवेली नयावाडा शिंपणावळ स्कीम, रगाडा न्हंयवेली मुरमुणे शिंपणावळ स्कीम, म्हादयची उपन्हंय वेळुसाची वेळूस शिंपणावळ स्कीम, पाली शिंपणावळ स्कीम आनी कोपार्डे WRD शिंपणावळ स्कीम, तशेंच नानोडा न्हंयवेली नानोडा WRD शिंपणावळ स्कीम आनी साट्रे WRD शिंपणावळ स्कीम ऐन गिमा आदींच थंड. कर्नाटकान कणकुंबी आडोवन घालून म्हादयची दिशा बदल्ल्या ताचो हो परिणाम. पश्चिम घाटांत झाडांची कत्तल, वाडिल्ले तापमान, वसंत बंधाऱ्याक थळयो घालूंक कळाव केल्ल्यानूय म्हादय बेगीन आटल्या म्हूण ग्रीन एक्टिविस्टांचो अदमास. गेल्या पाव शतकापासून ह्या सगळ्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात जी आसा ती वृक्षतोड जाल्ली आसा. हाच्या पयलीं कृष्णापूरची जी वृक्षतोड आसा ती 25 वर्सां पयलीं आमी त्या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्याच्या लक्षांत हाडून दिल्ली. आणखी एक म्हत्वाचें कारण जे म्हादय अभयारण्य जे आसा ते म्हादय अभयारण्यातली झाडांचे जर प्रमाण पळयलें जाल्यार ही तोड जी आसा ती गेल्या 10 वर्सां पासून मोठ्या प्रमाणात चालू आसा. हेका लागून जमनीची उदक धारण करपाची जी शक्ती आसा ही कमी जाल्ली आसा. सरकारान वसंत बंधारे जे घातलेले आसा त्या वसंत बंधाराचे उदक जे आसा हे उदक योग्य वेळार साठोवपाक जाय. म्हणजे पावस गेल्या उपरांत त्या धरणाच्या वसंत बंधारे जे आसा त्या वसंत बंधारे हांगासर योग्य वेळार प्लेटी बसोवंक जाय आसल्यो, पूण त्यो प्लेटी बसयल्लेले ना. आतां उस्ते हांगासर गेले जाल्यार उस्ते आमकां दिश्टी पडटा की जे प्लेटी बसोवपाचें काम आसलें हें खूब उशिरा सुरू जालें आनी ताका लागून उदकाचो जो सांठो जावपाक जाय आसलो तो सांठो तितल्या प्रमाणान ह्या वाठारांत जाल्लो ना. आनी कळसा प्रकल्पाच्या कामाक लागून कर्नाटकान हांगा व्हडले कालवे जे आसा, कॅनल जे आसा ते निर्माण केल्ले आसा. त्या शिवाय भूगर्भ कालवे जे आसा तेचे खोदकाम केल्लें आसा. हाका लागून भूगर्भातले जे जलसाठे आसा ते पुराय उद्ध्वस्त जाल्ले आसा आनी अंदू हे प्रमाण जे आसा उदक जे आसा हे खूब कमी जाल्लें आसा. तेच्या फाटल्यान तापमान वाड जे आसा, जागतीक स्तराचेर तापमान वाड आसा आनी हवामान बदल आसा, ही कारणां तितली जबाबदार आसा. सुप्रीम कोर्ट आनी म्हादय ट्रिब्युनलाचो स्टे आसतना कर्नाटकान म्हादयक फाटे फोडल्यात. गोंयचो सरकार राजकी डॅमेज कंट्रोलाक बिजी आशिल्ल्यान कर्नाटकाचें फावला. म्हादयचेर सत्तरीत पयलेच खेप इतलो परिणाम दिसला. सरकाराच्या राज्याक मात पत्तो ना. प्रुडंटा खातीर सत्तरीच्यान विश्वनाथ नेने.